निमित्त आमचे गोंय राज्याचे आदले सभापती विरोधचे आदले आमदार आणि आता पार्टीचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट विश्वास हदरकर, आमचे उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष मुंबईकर, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकार भाव भयणांचे या पत्रकार परिषदेक हार्दिक स्वागत करता. आजची पत्रकार परिषद दोन विषय, एक गोंयची बजेट सेशन जे जालें विधानसभेचे त्या संदर्भातले काय जे बरे निर्णय झाले त्या संदर्भात, आणि प्रत्येक वेळाचेर पार्लिमेंट सेशन जेन्ना जाता तेन्ना सोंपतकच त्या पार्लिमेंटाच्या संदर्भात ते ब्रिफींग हे सगळ्या पत्रकारांक दिवप, ताका लागून आजची पत्रकार परिषद आसा. तुम्ही सगळे व्हेरी शॉर्ट नोटिसी भितर सांगले आनी पावले म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे सुरवातीक स्वागत करता. गोंयचे बजेट सेशन हे साधारण 21 जुलै ते 8 ऑगस्ट पर्यंत गोंयच्या विधानसभे भितर चल्ले आणि पार्लिमेंट सेशन जे आसा ते 21 जुलैक सुरू जालें आणि काल 21 ऑगस्टाक ते सोंपले. एक गोंय विधानसभे भितर विविध अशे विषय ह्या पार्लिमेंट सेशनाचे बजेट सेशनाचेर आयले. पासिंग ऑफ बजेट प्रत्येक डिपार्टमेंटाची आशिल्ली, तातूंत हांव वचना, भरपूर वेगवेगळे विषय आसतले. पण सगळ्यात महत्वाचे काही जी डिसिजनां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळान जी घेतलेली आसात आणि ताका लागून सुरवातीक हांव खरोखरच त्यांचे अभिनंदन करता. आणि जे बरे डिसिजन जे संबंध सगळे कडेन चर्चा, कारण खूप वर्सां पयलींच्या पेंडींग अशी डिसिजन आशिल्ली. माझे घर योजना म्हणजे तेंच्यांनी जे आपल्या भाशेन ते सदांच म्हणटात की बारीक मनशाक मदत करपा सारकें एखाद्या घर जर रिपेअर करपाक जाय आसत जाल्यार भरपूर कटकटी आसताले आणि त्यामुळे ते परमिशन हे 2-3 दिसां भितर परमिशन दिवपाचो विषय आसत. एखाद्या घरान खूप फॅमिली रावता पण प्रत्येकाक दिसता की आपले स्वताचो नळ कनेक्शन आसचें, लायट आसची, अशा मनशाक लागून ताका त्या फॅमिलीक ते हाऊस टॅक्स डिवायड करून दिवप आणि प्रत्येकाचो वेगळो हाऊस टॅक्स दिवप, एक 15 दिसां भितर ते करून दिवपाक जाय, तो एक विषय आसत. तिसरो, त्यांची घरां 1972 म्हणजे सर्वे जेव्हा जाल्ली त्याच्या पयलीं जी घरां आशिल्ली ती लिगलायज अजुनूय जावन नासली, वेगवेगळी घरां आसताली आणि त्यामुळे ती सगळी लिगलायज करपाचो विषय आसा. हे प्रामुख्यान हे लिगल प्रोसिजर 14 दिसांनी करपाक जाय अशी वेगवेगळी डिसिजनां तांच्यांनी ह्या असेंब्ली सेशना भितर तेंच्यांनी घेतली. 20 पॉयंट प्रोग्रामा भितर आमकां खबर आसा की बरेच जाण आपण घेताले मागीर दुसऱ्याक घेताले आणि बरेच जाण सेकंड ऑपोपंट जो आशिल्लो तो सगळी घेवन सुद्धा तेचे टांग दितालो इलिगल आणि त्यामुळे त्याचो विषय आसत, तेचेर लिगलायज करपाचो विषय आसत किंवा वेगवेगळ्या सरकाराच्या जमनीचेर आसलेली घरां, कोमेदाद लँडार आसलेली घरां, ही घरां लिगलायज करपाचो विषय आसत. अशो वेगवेगळे घरांच्या संदर्भातले माझी घर योजना तांच्यांनी जो कमिटमेंट बजेटान दिल्लो आणि खास करून मॅनिफेस्टोनूय आशिल्लें आणि त्यामुळे ते कंप्लिशनाच्या फुडें वचप तेंच्यांनी ही सुरवात केल्ली आसा म्हणून तांचें अभिनंदन करता. तशेंच डेली वेजीस जे काम करताले तांकां एक टेम्पररी स्टेटस दिवन तांचो मिनिमम वेजीस जो आसा तो एक बऱ्या तरेन तांकां तो पगार मेळपाक जाय हें तांच्यांनी ह्या अधिवेशना भितर घेतलें. त्या लागून तांचो हांव अभिनंदन करता. दुसरें जें आसा तें पार्लिमेंट सेशन राज्यसभा लोकसभा ही जावन 21 जुलैक जाली सुरवात आणि ह्या टोटल हाच्या भितर काँग्रेसीन एकच ठरयलें की बोवाळ घालप, म्हणजे ते प्रत्येक अधिवेशनात नवीन कितें विशय घेवन येतात आणि मागीर ते रिजन घेतात आनी बोवाळ घालतात. म्हणजे लास्ट सेशनाक हें जाता मणिपूर म्हणटाले पण प्रत्यक्ष मणिपूर जेन्ना बील येता तेन्ना कांय उलोवना वॉकआउट करप, तर तेंची प्रथा आसा. आणि ह्या वेळार सुद्दां केवळ राजकारण करपाक लागून तेंच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन हाऊस एडजस्ट करपाक प्रयत्न सतत ते करताले. पण फायनली सरकाराची वेगवेगळी बिलां जी आसात ती ह्या अधिवेशना भितर वेगवेगळी बिलां हाडली, ती पासूय जाली. ह्या अधिवेशना भितर एज युजल हांवें सांगले 131 प्रश्न गोंयच्या संदर्भात आणि गोंयच्या ऑल ओव्हर इंडिया ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक हांवें जे प्रश्न विचारले ताच्या भितर खास करून मायक्रो स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजीस डिपार्टमेंट आसा, जलशक्ती डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कंज्युमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, chemical and fertilizer, Ayush, fisheries, animal husbandry and dairy, cooperation, youth affairs and sports, rural development, election, electronics, information technology,
power, petroleum, natural gas, corporate affairs, Panchayat Raj, personal, public grievances and pensions, environment, forest and climate change, agriculture, farmers and farmers welfare, civil aviation, food processing, port shipping and waterways, new and renewable energy, road transport and highway. अशी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या हांवें प्रश्न वेगवेगळे विचारले आणि ताच्या भितर 61 प्रश्न त्या प्रश्नाची उत्तरां जी आसा तेजे स्टार्ट आनी स्टार्ट ओरल आनी तेजी रिटर्न जी आन्सर आसा ती म्हाका मेळिल्ली आसा आनी त्या भायर एक वेगवेगळे विशयाचेर ताचे भितर म्हाका माहिती मेळ्ळी आनी हें हांवें ताचे भितर केलें. ह्या हाच्या भितर सादारण आमी टोटल 15 बिलां जी आसा ओवरऑल 15 बिल्स काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्स बोवाळ घालताले पण सुरवातीक एडजॉइन जाताले पण मागीर सरकारान ठरयलें की गव्हर्मेंट बिझनेस जो आसा तो कंप्लीट करूं जाय आनी म्हणून साडे 15 बिलां ही ह्या अधिवेशनाच्या काळा भितर पास जाली. कांय जाण बिलां अशी आसा ती परत रिफर करचे पडटा लोकसभेक. ताचे भितर बिल ऑफ लेडिंग 2025 हें सादारण 21 जुलयाक पास जालें. कॅरेज गुड्स बाय सी बिल हें बिल पास जालें. कोस्टल शिपिंग बिल 2025 हें 7 ऑगस्टाक पास जालें. मणिपूर गुड्स एंड सर्विस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 हें 11 तारखेक पास जालें ऑगस्टाच्या. मणिपूर अप्रोप्रिएशन बिल 2025 हें 11 ऑगस्टाक पास जालें. आनी खास म्हत्वाचें द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2025 हें 11 ऑगस्टाक गोंयचें बिल हें स्पेशली हें पास जालें. द मर्चंट शिपिंग बिल 2025 हें बिल पास जालें. The National Sports Governance Bill 2025 हें बिल पास जालें. The National Anti-Doping Amendment Bill 2025 हें पास जालें. The Income Tax Bill 2025 हें बिल पास जालें. The Taxation Laws Amendment Bill 2025 पास जालें. The Indian Ports Bill 2025 हें पास जालें. The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025 आणि 14वी The Indian Institute of Management Amendment Bill 2025 आणि काल जे पास जालें त्याच्या भितर प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलायन गेमिंग बिल 2025 बुस्टिंग इनोव्हेशन एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन अशी सादारण 15 बिलां जी आसा ती बिलां ह्या अधिवेशना भितर पास जाली. त्याच्या भितर खास जे आसा ते रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका खूब बरें दिसता की ह्या बिलाचेर उलोवपाचो सौभाग्य प्राप्त जालें आणि जेन्ना ते राज्यसभेत मांडले आणि त्या मांडटकच त्याच्यात पयलो उलोवपी जो आशिल्लो तो हांव आशिल्लो कारण ते बिल रिलेटेड टू गोवा आणि त्यामुळे म्हाकाय त्याच्या भितर एक सॅटिस्फॅक्शन आसा. म्हाका याद जाता की फाटल्या अधिवेशनाच्या वेळाचेर हांवें त्याचेर परत स्पेशल मेन्शनूय केल्लें 0 वरांचेर उलयलें की तें बिल घेवूं जाय आनी हें सगळें जर पळयना आसत एक गोश्ट तरी की खरें हें आज हे बिल जेन्ना आयलें तें गोवा रिलेटेड आशिल्लें पूण ह्या बिलाच्या वेळार सुद्दां काँग्रेसीन लोकसभा आनी राज्यसभे भितर वॉकआउट केलें. म्हणजे ते भायर येवन मागीर व्हिडिओ काडटात पण ह्या बिलाचेर ते उलोवना त्यांनी समर्थनूय दिवना. सो दे हॅव वॉकआउट फ्रॉम द हावस आनी आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की हें बिल जेन्ना ओबीसी आशिल्ले तांकां एसटी स्टेटस 2023 दिलो त्या वेळाचेर केंद्राक अटल 2003 जेन्ना दिलो त्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयी ते केंद्राक सरकार आशिल्लें. अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी मनोहर भाई पर्रीकर हे गोंयचे आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. त्या वेळाचेर तांकां ओबीसींतल्यान एसटी स्टेटस जो आसा गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या समाजात प्राप्त जालो आनी आज परत एकदा दोन्ही डबल इंजिनचें जे सरकार आमी म्हणटात गोंया भितर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आनी केंद्राक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी इंडिया अलायन्स भारतीय जनता पार्टी अशा वेळाचेर ह्या समाजात एसटी रिजर्वेशन मल्टिपल रिजर्वेशन जे आसा हें गोंया भितर प्राप्त जाल्लें आसा आनी तेका लागून खरोखरच म्हाका ह्या हातूंतल्यान उलोवपाक मेळ्ळें म्हूण हांव एक स्वताक भाग्यवान समजता कारण रिलेटेड टू गोवाचें. तिसरें जें आसा कारण ज्या हातूंतल्यान काल एक पयर म्हणजे लोकसभे भितर 20 तारखेर एक बील हाडलें सरकारान आनी त्या बिलाच्या संदर्भात एक बील आशिल्लें की कारण प्रत्येक गोष्ट ज्या वेळाचेर आज आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी एक व्हिजन फुडें दवरून हें राजकारण करता आसतना एक साफ आसचें अशा पद्दतीन लागून तेणें एक बील हाडलें. तें बील आशिल्लें द कॉन्स्टिट्युशन 113th अमेंडमेंट बील 2025, द गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बील 2025, द
जम्मू एंड काश्मीर रिऑर्गनायझेशन अमेंडमेंट 2025 हे बिल लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस केलें आनी ते पर्पज कितें आशिल्लो तर ट्रान्सपरन्सी राजकारणांत जर आशी जो मंत्री प्रधानमंत्र्या पासून मुख्यमंत्री मंत्री आमदार हे जे लोकप्रतिनिधी जे आसात आनी तांकां समजा 30 दिसां पेक्षा जास्त अप टू 30 डेज एंड अबव शिक्षा जाली आसत जाल्यार तांकां त्या पदाचेर रावपाक अधिकार ना अशा पद्दतीचें बिल तांच्यांनी हाडलें पूण थंय भरपूर तांच्यांनी काँग्रेस आनी पार्टीनी बोवाळ केलो तांच्यांनी हातांतले पेपर फाडले अमित शाहचेरूय उडयले राज्यसभेत सुद्दां काल तांच्यांनी आपल्या बोवाळ केलो आनी बिल जें आसा तें फाडून सगळ्यांक उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी फायनली तें बिल जें आसा तें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक रिफर केल्लें आसा तेचे भितर दोनूय लोकसभा आनी राज्यसभा अशें तेचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आसात त्यामुळे फुडल्या अधिवेशनाक त्याचो रिपोर्ट जो आसा तो ते हाडटले ह्या वेळाचेर तें बिल पास जावंक शकलें ना ते जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक रिफर केल्लें आसा ह्या सगळ्या अधिवेशना भितर आनी एक कितें जालें की आमी कारण स्पेशल मेन्शन एक दिलो व्हरलेली इजरायली कारण नॉर्मली हांव जर बऱ्या तरेन चल्लें जाल्यार भरपूर वेगवेगळे विशय उलोवपाक मेळटा पण ह्या वेळाचेर 2 विशयांचेर प्राधान्यान एक लकीली म्हाका 2 विशय म्हणजे पार्लिमेंटान डिस्कशन तातूंतल्यान एक जो आशिल्लो तो नीड ऑफ इस्टाब्लिशमेंट ऑफ 150 बेडेड ESIC हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा मुळगांव बिचोली तालुका जाल्यार त्या हातूंतल्यान ते हांवें एक स्पेशल मेन्शन केलें कारण आमी गेली 2 वर्सां ताच्या फाटल्यान आमी आसात कारण ते हॉस्पिटलात शिफ्ट जावंक जाय आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ते तांच्या फाटल्यान कितें जावंक जाय आनी गोंया भितर एक 2.54 लाख ESIC एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या अंडर जे एम्प्लॉईज येतात तांकां फॅक्टरी भितर काम करतात ते सादारण 2.54 लाख आसात आनी एवरेज 8.5 लाख जे ताचे बेनिफिशरी आसा गोंया भितर आनी ताका लागून हे हॉस्पिटलां 20,235 स्क्वेअर मिटर जागा ही मुळगांव हांगासर गोवा हावजींग बोर्ड कॉर्पोरेशना कडल्यान तांच्यांनी ऑलरेडी घेतल्या 2023 दरम्यान आनी तो प्रोसेस करपाक लागून आमी परत फाटल्यान आसा हांवें स्पेशल मेन्शनूय जालें आनी परत पर्सनली आमचे त्या खात्याचे मंत्री जे आसा मनसुखभाई मांडविया ते लेबर डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा तांचे कडेन भेट घेवन तांकांय सांगिल्लें आसा आनी तो विशय फुडें वचपाचो करप हें आसा दुसरें जें स्पेशल मेन्शन हांवें ह्या अधिवेशनान म्हजें आयलें तें एर इंडियाचें डायरेक्ट फ्लायट बिटवीन गोवा टू लंडन गॅटविक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इंटरनॅशनल फ्लायट हें सादारण 21 जुलय 2023 पासून मोपा टू लंडन गॅटविक एअरपोर्ट अशी नॉन स्टॉप ही सर्वीस दिताले AI 145 ते 146 अशी विमान 2 विमानांनी ऑल्टरनेट डेज वयताली पण ज्या वेळाचेर अहमदाबाद हांगासर फ्लायट 171 फ्लायट जे आसा ताका जो इन्सिडंट जालो 21 जून 2025 आनी त्या नंतर एअर इंडियान हे फ्लायट डिसकंटिन्यू केले पूण खूब लोकांची मागणी आशिल्ली आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांनी म्हणलें की जावचें जातलें आनी त्यामुळे तांच्यांनी म्हणलें की हो विशय पार्लिमेंटान जर केलो आसत जाल्यार ताचो एक बरो बेनिफीट जातलो आनी हांवें लकीली तो परत हांव घालतालो पूण एक दीस म्हाका चान्स मेळ्ळो कारण हांव जर्जन जातालें उलोवपाक मेळनासलें पूण एकदां तो हावजान उलोवपाक मेळ्ळो आनी त्या विशय तो विशय हांवें हावजान उलयलो आनी ताचो फायदो कितें आसा गोंयकारांच्या दृश्टीन हांव तांकां सांगलो कारण बरेच गोंयकार कामा निमित्तान हे लंडनाक आसात सेटल्ड आसात येतात कारण बऱ्याच जाणांक ते फ्लायट डायरेक्ट वचपाक बरें पडटा एक म्हणजे टायम सेव जाता दुसरे कडेन कॉस्ट जो आसा तो मातसो कमी आसा अदरवायज ते व्हाया मुंबय व्हाया दिल्ली व्हाया बँगलोर अशें वचचें पडटालें आनी त्यामुळे हांवें तो डिमांड तांचे कडेन दवरलो त्या नंतर हांवें रेज करतकच परत हांवें प्रश्नय घातलो त्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका मेळ्ळें आनी त्या नंतर हांव ते आमचे सिव्हील एविएशन मिनिस्टर नायडू जी आसा त्यांची भेट घेतली तांकांय उलयलो तांचे कडेन आनी परत 20 तारखे पासून तेचें बुकींग स्टार्ट जालें इमिजिएटली आनी त्यामुळे परत आमचे सिव्हील एविएशन मिनिस्टर फर्स्ट स्टेट मोहोळजी जे आसा तांकांय थँक्यू म्हणटाले एक बरें दिसलें कारण खूब जाणांचे म्हाका फोन आयले की आमचें एक बरें काम हें खास करून जाल्लें आसा आनी त्याच 26 ऑक्टोबर पासून तेची बुकींग ऑफ टिकेट्स ऑलरेडी सुरू जाल्या आनी त्यामुळे ते मंगळार शुक्रार आनी आयतार अशे 3 दीस हे फ्लायट बोईंग 787 आनी 777 अशें बोईंग हें हातूंतल्यान सुरू जाल्लें आसा
तिसरें ह्या हाच्या भितर ऑपरेशन सिंधू हाचेरूय एक चर्चा जी आसा ही पार्लिमेंटा भितर जाली आनी ह्या चर्चे भितर पयली एकच चर्चा करता आसतना तेंच्यांनी इंडिया अलायन्स काँग्रेस आनी बाकीचे तेंचे पार्टी जे आसा तेंच्यांनी चर्चेन भाग घेतलो पण त्या वेळाचेर आमचे होम मिनिस्टर ह्या चर्चेक उत्तर दिताले कारण तांकां दिसलें की सिंदूर म्हणटकच सगळे आंगले येतले पण खऱ्या अर्थान तांकां मागीर पटलें की मागले तें चूक जाली कारण ते खऱ्या अर्थान एक्सपर्ट जाले आनी मागीर ते त्या डिस्कशनाच्या वेळाचेर जेन्ना आन्सर दिताले आमचे होम मिनिस्टर तेन्ना ते आन्सर घेवपाक रावना आनी त्यामुळे अशा पद्दतीन वेगवेगळे विशय जे लोकसभा राज्यसभा भितर जाले आनी त्याचो निकाल जो आसा तो हांवें तुमच्या सगळ्यां समोर दिल्लो आसा तेजे भितर पार्टिसिपेट जावपाक तुमकांय सगळे जे प्रश्न आसा ते तुमकां सगळ्यांच्या मोबायलाचेर एक थोड्या वेळा नंतर तेजे आदींच आन्सर सगळ्यांना पावले आसतात सगळे त्यामुळे एकूण अशा पद्दतीचे अधिवेशन त्याच्या भितर बोळ घालून सुद्धा कांय दिला की आसा ते सरकार पास एसटीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात ते संमत झाले उपरांत दक्षिण गोव्याचे खासदार बाहेर सांगताले की आपण त्याच्या संदर्भात त्यांच्यानी जर म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान की ते राज्य लोकसभेन आशिल्ले ते लोकसभेन पयली पास जाले आनी मागीरच्या राज्यसभेन आनी एकच दॅट वी बी रिलेटेड ओनली फॉर गोवा आनी तांच्यांनी आपल्या हातान रिक्वेस्ट करून आपल्याक फक्त गोंयच्या बिलांनी वोटींग करपाक रावता आनी मागीर भायर वयता म्हणून सांगलेलें जाल्यार खरें आसा भायर येवन म्हाका दिसता की हांवें कितें तरी गोंयच्या संदर्भात प्रश्न उलयता म्हाका केन्नाच सोयना की हांवें भायर तें हांवें एका बिलाचेर तेंच्या एसटीच्या बिलाच्या संदर्भात हांवें त्या संदर्भात व्हिडिओ काडून हांवें शेअर केलो म्हाका दिसता आतां मतदानाक 2 वर्सां पुर्ण जालीं ह्या 2 वर्सांत 550 प्रश्न जे आसात हांव सांगना 550 प्रश्न हे प्रश्नाचे फक्त आसा ते ह्या सेशनाचे 1 म्हयन्याचे हे प्रश्न 136 आनी जे उत्तरां तुमकां जी दिल्या हो बुक कंप्लीट तेच्या तुमकां सगळ्यांक वॉट्सॅपाचेर येतले आनी आज ऑल गोंयकारांचे प्रश्न फायनली हांव मानता की आमी सगळे गोंयच्या संदर्भात आपल्या कारण आमी जरी राज्यसभा किंवा आमी जरी लोकसभा रिप्रेझेंट केली आसत जाल्यार आमी फायनली गोंयचे प्रामुख्यान वेगवेगळे विशय बारीक विशय भावनीक विशय त्याचेर आमी सदरीत करूंक जाय म्हाका दिसता तांच्यांनी अशें भायर आपूण केलें न म्हणटा तांच्यांनी जर वोटींग करतना जर ते आशिल्ले जाल्यार मानपाक जाय की तांकां तेच्या संदर्भात लास्ट 2 years 550 किलोमीटर 550 प्रश्न हांवें विचारले तातूंतले 186 प्रश्नाचे उत्तर जे आसा ते हांवें दिले तेचे म्हणजे तुमी जर वेबसायट हातूंत वचत पार्लिमेंटान जाल्यार यू विल गेट ऑल दी इन्फॉर्मेशन पण अशी पहिली कित्याक येना सगळे प्रत्येकाचे हे आसा प्रत्येक राज्यसभा जो आम्ही म्हणता आता एमपी दिसता ते तुम्ही कसे दिसता तुम्ही म्हणता आता प्रश्न इतले विचारले पयली तुमचे स्वतःचे सुद्धा राज्यसभा खासदार आशिल्ले पण तेन्ना अशें ते उठून दिसनाशिल्ले खासदार जावं राज्यसभा जावं लोकसभा जावं कितें लोकसभा राज्यसभा फायनली दोन्ही खासदार एकच असतात दे आर रिप्रेझेंटिंग लोकसभा आणि फक्त कशें आसता की प्रत्येक आमी फायनली कशें आसा की आमी सामान्य कार्यकर्त्यांतल्यान खासदार जाले आणि त्यामुळे आमकां बारीक मनशाचे प्रश्न कितें आसा ह्या संदर्भातली आमकां एक कळकळ आसा सदांच मानता की ज्या पोस्टार हांव वता त्या पोस्टार जशी दिवंक जाय आनी त्यामुळे गेलो आनी त्यामुळे कितें तरी करूंक जाय म्हणून हांव वेगवेगळ्या पद्दतीन ताचे भितर म्हणजे एवरेज क्वेश्चन म्हाका दिसता एवरेज जी आसा प्रश्न विचारपाची एवरेज ऑल इंडिया एवरेज 102 आसा माय एवरेज इज 184 तुम्ही त्या राज्यसभेच्या वेबसायटीर वचून जर विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन पण तुमकां त्या लोकांची कल्पना आसा तांकां ना दुसऱ्या पावन दुसरे खासदार आले एसटीचो विशय जो आसा पयली एसटीचो विशय महत्वाचो तो तुमी हे करून घेतलो पास जालो पण 2027 तांकां मेळटलें अशें दिसता तुमकां कारण बाकीची प्रोसेस आतां जातली तेका कन्सेंट जे आसा ते राष्ट्रपतीचे कन्सेंट ऑलरेडी जाले तर प्रोसेस आतां फायनली ती विल गो टू द इलेक्शन कमिशनर आणि फायनली तो कितली स्पीड अप करून जाता तेका सांगितलं जावूंक शकता पण डिमार्केशन आणि सेन्सस झाल्याशिवाय जाता तो ते हाचेर न्यूजूय येयला प्रेसांतल्यान न्यूज येयला की ऑलरेडी कन्सेंट येयला पण ते डिमार्केशन आणि सेन्सस झाल्याशिवाय जावंक शकना फायनली कितें आसा की अजुनूय ते पावणे 2 वर्सां आसा आमी पॉझिटिव्ह पळोवया कारण इतल्या तांच्यांनी केलें न्ही बऱ्याच जाणांक कशें आसतालें की लोकसभा इलेक्शनाक बऱ्याच जाणांनी राजकारणी केलें 400 पार जाले जाल्यार ते रिजर्वेशन बंद करतले पूण आमकां ताचो थोडोसो त्रास जालोच न्ही पण आमी जे करता इज नॉट फॉर कारण आमकां सगळी
ह्या समाज मात्र सुधारित भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा आणि त्यामुळे एखादी गोष्ट पॉलिटिकल रिझर्वेशन त्या एकदा ओबीसीतल्या एससी रिझर्वेशन भारतीय जनता पार्टी मात्र सांगले की जनार्दन सरकार बीजेपी आधी एससी रिझर्वेशन आम्ही करू 2011 सेन्सस करून तुम्ही बेगीन करपाक फायनली डिपेंड्स कशें जाता तुवें पास केलें तुज्या हातीन पास करप जालें म्हणजे तो कायदो जालो कायदो जातकच ते इम्प्लिमेंट करप हें इलेक्शन कमिशन जाता इवन तुवें थँक्यू धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आनी गोंयकारांक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांची गणेश चतुर्थी बरी वयची आरोग्य सगळ्यांक बरें लाभचें इतलें देवा बरें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.